ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಮ್ಗಲ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮಿಗಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮ್ಗಲ್ GSB ಸಮಾಜ ಆಚೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ GSB ಶೆಫ್ ನಂಬರ್ 1 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ DBS या कुकिंग कॉम्पिटिशन आचे ऑडिशन्स अंतू कोण पुरा कंटेस्टेंट सिलेक्ट जालेंत की हांकां आमी नेक्स्ट राउंड आक पावयत आसती सो ह्या कंटेस्टेंट्स आमी एक एकल्यांक मेळ न्हू हांगे जर्नी कशें जाला हांगे एक्सपिरियन्स कशें जाला म्हूण पळयत आसती तशें जावन न्हू आयच्या एपिसोडांत कोण कंटेस्टेंट नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जाला की तांकां कोण म्हूण मेळया आमी युजली रांदप म्हणली कुडल्या एक बायल मेन्शन केल्यार मात्र लायक म्हूण लेखता ती जाल्यार ह्या कलिनरी आर्ट्स म्हळ्यार एक रांदपाचे एक विद्ये दादल्या मनशाक आनी बायल मनशा म्हूण डिफरन्स ना म्हळ्यार एक विशय आमगेल्या 2 कंटेस्टंटान प्रूव केलेलो आसा फर्स्ट कंटेस्टंटा तुमी ऑलरेडी मेळ्ळ नासता ती आमगेल फर्स्ट एपिसोडांत सार्थक नायक म्हूण तशें जावन सेकंड कंटेस्टंट आमगेल आयचे एपिसोडा कंटेस्टंट अनिरुद्ध हन्नी बंटवाळचे सो अन्नी आमगेल आयची कंटेस्टंट जाल्यार कुकिंग जर्नी कशी जाल्या हांकां ह्या प्रायरी कशें हांनी कुकिंग करूं स्टार्ट केलें हें पुरा विशय हांगेर लोकून आमी आयकुया येयाची पूरे ಜನಕ್ಕೆ नमस्कार मिगल नाव अनिरुद्ध बंटवाಳ दुकुनु मिगल अम्माल नाव अनुराधा रामप्रसाद प्रभु अन्नाल नाव ए रामप्रसाद प्रभु तशीच मिगल अक्काल नाव अनुषा आर प्रभु म्हणून आवत्त मिगल सेकंड PUC शारदा PU कॉलेज कोड्याला दुकुन करतस सो हांव अशी इंस्टाग्राम स्क्रोल करता आसतना यूथ ऑफ GSB तांगेलो पोस्ट आयला अशी कुकिंग कॉम्पिटिशन आसता फर्स्ट टायम तशें त्या एक हांव फंक्शना पळयलो तशें थंय तुकून घरा येवन तरी अम्मा दाखयला अम्माने म्हणलें आं जायत वच जाल्यार वच म्हूण जाल्यार सुरे हांव थोडे मागशी येयलो म्हळ्यार मागशे हांव सेकंड PUC आसा तशें मागीर अशीची रजिस्टर केल्ल्या मागीर तांगे लायलें ह्या दिवस येवका म्हणून थंय वतना थंय पुराय फ्रेंडली आशिल्ले व्हरलेल्या जाल्यार थंय केलो जन मेघालया हेज्याकय 2 वंट्यान 3 वंट्यान आनी पुराय एक्सपिरियन्स अशें जन आशिल्लेंच जाल्यार म्हाका तांकां कसलें जायन तितलें भंयानी पुराय जायन हांव अशी नॉर्मल आशिल्लो मागीर थंय हांव केलेलो डिश कलतप्पा म्हणून त्या केरळाचें एक डिश हांव त्या सेम यूथ ऑफ GSB आमगेल वासरेन ती कोरून दाखयलेलो तातूंत पुरे जनाल्या रिव्यू लायक आशिल्ल्या तशें मागीर आपण हाका एक टॅच करूया थंय आशिल्ले पुरा जनांक टेस्टय करूं जाता जड्जसांक एक त्या खाल्ला वरी जाता म्हणून एक युनीक डिश तिकून ते सिलेक्ट केलेलो हांव थंय जड्जसाला वचून तांणी पुरो टेस्ट करून म्हणलें लायक जाला या करेक्ट आसता एक नेगेटीव पॉयंट आशिल्लो एक थोडे सायडा करपालो म्हणजे त्या नेग्लेक्ट करीत म्हळ्यार व्हरलेलो पुरे समजला न्हू तशी जड्जसांनी लायक रिव्यू दिला हेलो हाय कहीं दुकान येईल तू बंटवाळ कसन तू गेला अनिरुद्ध आर प्रभु अनिरुद्ध आर प्रभू अनिरुद्ध आज कसन तू केला हांगा कलतप्पा म्हणून कलतप्पा? केरळचे हय केरळची डिश केरळा कशी कनेक्ट मिगल अम्मा केरळा जाता
वय वय ओके नाईस तुवें केलेलं वय हा वय कशें केलें त्या तांदूळ ओव्हरनाईट तिंबत घालत खंयचे तांदूळ जिरा राईस म्हणून जिरसल हां त्या तांदळान कोरका ताका कोण बोलतात तशी ताजी कोरका मिनिमम 4 hours तिंबोक हांव फूल दीस तिंबत दवरलेला मागीर प्रपोर्शन आसता का 1 कप तांदूळ काडल्यार 1 कप उदक यूज करूंक मागीर तांदूळचे अर्ध कप उदकाक गोड मेल्ट करूंक तशें त्या मिक्स वाट्टून वाटीत ताका जिरे मागीर हेजे कार्डमम सीड्स मागीर मीठ घालून वाट्टूचें मागीर कुकरा घालतना कुकरान करचें कुकरा घालून तर भाजी पियाव आनी कातळी घालचें तशी स्नॅक्स अशी खातात तशी ओके कोण शिकयलें तुका हें म्हाका अम्मान सांगिल्लें हां मागीर ह्यांच्या यूथ ऑफ दीस आमगेल्या वासरेंचो एक फावटी कोण दाखयला वय वय ओके विंगड कसं परत करूंक वतस तुका हांव नॉर्थ इंडियन चायनीज आनी पुरे करता ओके आमची गेलं खाणं आमची गेल काण आतां तर तितली कर न्ही म्हळ्यार अम्मानी पुरे करता घरा तशी ओके तू अम्माक वरलेलं खाण खावचें अम्मान तुका आमची गेलं खाण खावचें वय हां. ओके किती वर्ष तू कुकिंग करतोस तू हांव करतास 6th 5th तुका आता किती वर्ष तू आतां 12th 12th and you are number 12 येस okay ಬಾರಿ ಬರ್ಮೋಳತ್ತಸ್ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ತಳ್ಳಲ್ಲ ಪಿಯಾವಿ ಅಸ್ ಪೊಳ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಕಡೆ ಜಳ್ಳ ಹ್ಞೂ ಕಡವ ಕರ್ಪಲಲ್ಲ ಅಸ್ ಜಲಾರಿ ಪರ್ಮೋಳ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ विंगड कसं पुराय केरळचे डिश विंगड एक चार डिश नाव सांगतो कसं पुराय येत करू केरळच्या मागीर चणा रांदे करता पुट्टू करतना त्या कडला करता करी हय मागीर नॉर्थ इंडियन अंतू नॉर्थ इंडियन अंतू पनीर रांदय मशरूमाच्या रोटी रंदे म्हणा खंयची टायप बरी हांव पालक हें करता मागीर बटर मसाला टायप करता बटर मसाला कशी करचे बटर मसाला पियाव आनी टोमॅटो भाजून पेस्ट करच्या मागीर त्या पेस्ट करतनाची लसूण मागीर थोड्याची स्पायसेस भाजीतना ताका घालका त्या मसालो करच्या मागीर आपासांतू जिरा पियाव भाजून त्या मसाला घालून हें करून मागीर मिरसांग बिट्टी मागीर कोथंबरी बिट्ट्यांनी घालून बटर घाल तुगेला उलयतना तू एक पॅशनेट हॉबी से स्कूला कॉलेजा कॉम्पिटिशना बरं चमका लागी आमच्या स्कुला कॉलेजान आशिल्लो नाशिल्वा तशें बाय लायक स्किल्लस आत्तान तू कसं कसं जातो शेफ थँक शेफ 12th नंतर होय हां हां शब्द जावच्या आयडियास आमगेल कॉलेज यायला लागला हागे निमगू येतं तू होय. कसं कशी मागीर ऍडमिशन घेव येतं म्हणून ह्या जात तर एक फावटी येवन मेळटा जायत हे लायक जाला हां, करेक्ट thank you. ब्लँड टेस्ट लायक जाला वेलकम टू शेफ नंबर 1 थँक्यू तू आणि शेफ नंबर 1 जावच्याक ट्राय कर होय लायक हातान स्किल्लस थँक्यू पॅशन अस हां इतल्या पुरा इंग्रेडियंट असतो गेला एक विन जावच्या घ्या कॉम्पिटिशन एक मात्र विच यू हॅज टू वर्क ऑन आमची गलडी कसं म्हणून आत्ता शिकू सुरू करी हां जायत कर नाही हांव युट्यूब पळोवन खंयच्या टायपात करता आमची गेल जावका जाल्यार आम्हाला निमून ता कर नाईस थँक्यू थँक्यू ऑल द बेस्ट निरुद्दा सान दुखून रांदपा मस्त उमेद आशिल्ली सान आसतना एक पट्टी ताणें स्कुला दुखून येतना हांव ना आशिल्ली बरी सान काय दोनी तिनी क्लास आसा पुरो तेदना मायगेला म्हणाल बापा म्हाका मॅगी कोण दी म्हूण सांगून तेदना मायन म्हणलें की म्हाका कळना रे म्हूण सांगून तशी बापा म्हाका कळटा अम्मान केलेलें हांव पळयलां तूं यो हांव शिकयता म्हूण सांगून मायक आपोवन व्हरून ताणें वासरीन तूं हांव कशें पुरे करता तें पुरे सांगलें स्टुलार चोवन राबोवन सांगलें की मायन करून दिलें की तेन्ना माय म्हणटा आशिल्ली ताका मस्त उमेद आसा दिसता गो रांदपान तूं मस्त तो इंट्रस्ट दाखयतास करूं पुरो म्हूण आमगेल्या घरा कशें म्हणटा ताका कसं रेस्ट्रिक्शन आमी दिनी म्हळ्यार चल्ल्या चेडू कुर्चाना रांदप जो गॅसाला चमकला चेडू हांगा कसं जाता कसं आमी पळोवन घेता आशिल्लींची तशी करता आशिल्लो तो प्रती एक ताका कळटा म्हळ्यार तांदूळ डिफरन्स कसं दाळींत डिफरन्स कसं मीठ मिरसांग बॅलन्स करची कशी ते पुरे 8th 9th म्हणटना सादारण तो करता आशिल्लो तशी जावं तितलें आमी आमचें जावं तितलें ताका सपोर्ट करता आसताची शिकच्या मध्ये खंय टायम मेळटा तेदन तो करता तागेल्या आकाल फ्रेंड्सान येता की ना आनी कोणा येईल त्या वळखी
कोरची उमेद आसा खावची उमेद आसा आनी कोणें येताना करून दिवया म्हळ्यार एक मन ताका मस्त आसा तशी यूथ ऑफ जीएसबीच्यान तूं फेसबूक पळयतना म्हाका तें कळ्ळें आस म्हण सांगून ते दुसरो तो येवन म्हणालो अम्मा अशें आसा वत रे म्हणलें वता मा वता म्हणालो तशें ताका कांय मन आशिल्लें तशें मागीर आमी वचून ताका नांव रजिस्टर केलें आमी तशी सेलेक्ट जालें म्हण आयलो आमी चमकलींची कॉम्पीट करूंक लायक वातावरण आशिल्लें तें पुराजन फ्रेंडली आशिल्लींची एक्चुअली तो मस्त बिनी म्हणून येता म्हाका चिके भंय आशिल्लें त्या म्हळ्यार परलेल पुराय मस्त एक्सपिरियन्स आशिल्लें म्हळ्यार बायल मनशां चड आशिल्लींची तागेले एक्सपिरियन्स मस्त उणें जाल्यार तागेले बेस्ट ताणें दिला म्हण लेखता फर्स्ट रावंडान तूं मागीर सेकेंड रावंडान तुवें सेलेक्ट जालें म्हण आयलें आमकां पुरो खुशी जाल्या नेक्स्ट रावंड तुला न्ही लायक करूं पुरो ऑल दी बेस्ट अनिरुद्ध थँक्यू. सो आमगेलो नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती कंटेस्टंट नंबर 12 सर नमस्कारू थँक्यू. सो तुमगेलें नांव अनिरुद्धार प्रभू म्हणून अनिरुद्धार प्रभू आनी तुमी खंयच्या गांवचे बंटवाड. बंटवाड लोकून आयले सो फर्स्ट टाइम की कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट घेवन फर्स्ट टाइम cooking कशी competition first time. हा विंगड केला नवा वय सो कशी कशी मना आयिल्लें फर्स्ट टाइम खंयचे कुकिंग कॉम्पिटिशन आमगे यूथ ऑफ जेएसबी तांणी एक ऑर्गनायज केलेलें आसता आनी तूं कशी पार्टिसिपेट करता म्हूण मन आयिल्लें नाही हांव आमगेल वर्सारीन 2 फावटी पार्टिसिपेट केला जाल्ला नवा ओके तशें तूं एक कोऱ्या म्हूण पळया म्हूण तेस हा सो तुमगेलें इंट्रस्ट की कुक कर वय सो केन्ना देखून तुमी स्टार्ट केला हांव cooking? सान आसतना कोण करता सान आसतना देखून करता आशिल्लें कसं पुरा नमने विंगड विंगड क्युझिन्स केलेले हांव युट्यूबा पळोवन चढते पुरे करता म्हाका कोरका म्हण दिशील पुरे करता हा सो आज तना कसं पुरो तुमने स्पेशल डिश केलेलं असतं हांव चायनीज नॉर्थ इंडियन पुरे करता हा आमची केल्यार रांदप करता की आमचे गेला रांदप हांव कदेला करता म्हळ्यार करचे इंट्रस्ट आसा ताम्मानी करता घरा तशें हा सो ते अम्मा दुकोने शिकयले नवा सो बाकी पुरो तुम्ही युट्यूब पळोवन करचे सो कश फील जाता सर आनी ऑलरेडी इतली जण आसा ती एक्सायटेड आसा की ऑलरेडी नर्वस आसा की ಸ್ವಲ್ಪ थोडे आसा हा जाल्यार तशें काय सो जजेस आला वचून प्रेझेंट कर का न्ही सो एक्सायटेड आसा नर्वस आसा नवा हय ओके सर सो ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू. थँक्यू सो मच मेल भाव यूथ ऑफ जीएसपीच्या शेफ नंबर 1 ना सेकंड राउंडा सिलेक्ट जाला म्हण ऐकून म्हाका मस्त खुश जाल्ले आण करची पुरा डिश म्हाका मस्त इश्ट मिगेल फ्रेंड्साक इश्ट तांणी कॉल करतना फस्ट निमगोच तुगेल बावस की ना आमी येवचे खावचे का तुगेला मागीर इल्लोच म्हण तितले ताई तागेल्या डिश पुरो जाणां इश्ट एक पटी मानताले एनिवर्सरी भायर दुखून हाडोया म्हण जाल्ले कसले नाका नाका म्हणून हाची करता म्हणून कडेरी 20 मेंबर्स आशिल्ल्यांचे पूर जाणांक पनीर टिक्का केल्ल्या फ्रायड रायस केल्या पूर जाणां मस्त इश्ट जाल्ल्या सो हाणे शेफ नंबर 1 विन जावका म्हूण मी गेले काशी ऑल दी बेस्ट मेगेल एक साना टिप्स तुमकां पुरो जाणांकय घरांत तुमी चायनीज करतना फ्लेम केन्ना हाय दवरा सिम मारको सिम को वचूं नाका सिम केल्यार ते पुरे टेस्ट वायट जाता फुल हाय फ्लेमार दवरल्यार तुमकां ते करेक्ट वेजिटेबल क्रंचीनेस आनी पुरो मेळ्ळो चायनीज केल्यार तुमी लायक जाता हॉटला वरीच पण आमगेले आतां अनिरुद्धालो विशय सांगचे कसं म्हळ्यार आमगेले पुढे घरांत खंयचे गेस्ट येताना म्हळ्यार तांकां कसं एक स्पेशल जेवको म्हण जाल्यार ते चरंबर उपकारी नाल्यार सोडा सरबत तसले नाल्यार बोंडा सरबत म्हळ्यार बोंडाणो आमी म्हळ्यार एक्चुअल आमकां ज्युसां गाडी तांतू आमी गेस्टान आयले कुडे तांणी सांगचे तेंचे आशिल्लें तुका आंगडी आशिल्लें तें बोंडा सरबत पळय तें म्हाका करून दी म्हणजे तशें तें बोंडा सरबत मागीर चरंबर उपकारी तसल नमन्याचें आत्तां जाल्यार आमगेले रिलेटीव येयल्यार सांगू आसता तुगेलें ते चरंबर उपकारी आनी एक बोंडा सरबत तें करून दी तें तितलें पुरो आमकां म्हणून तशें त्या पुरो तो ऑब्जर्व करता आशिल्लो तें ताका मस्त त्या विशयान तूं ताका तें रांदपा विशयान एक लायक अनुभव मेळ्ळो तशी आनी तूं यूथ ऑफ जीएसपी तांगेले आमगेले वासारी प्रोग्रामान तुवें तागेले तें
प्रेझेंटेशन मस्त जनान हें कोन्न सांगलें एप्रिशिएट कोन्न सांगलें कसा म्हळ्यार लायक म्हळ्यार एक लायक रांदप्याल ना मरे ह्यो जॉब दिता आसा निमगेला पुरा लायक हाजेर तांकां रेस्पॉन्ड करता आसा म्हणून सांगिल्लें आमकां बारी खूश जालें तशी ऑल दी बेस्ट अनिरुद्ध. सो मिगेल्या इंट्रस्ट आज कुकिंगाचे सांगची म्हळ्यार सांग तुका म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो कुकिंगान तूं तशीच घरात आनी म्हाका कसले रिस्ट्रिक्शन्स कर न्ही चाललो म्हणून तूं रांदप करूं ना तशें म्हण कसले म्हणी रांदप करतना म्हाका सपोर्ट केला हांव सान आसतना ताणें लागीं राबता आशिल्लें मागीर मागीर म्हाकाय कळ्ळें हांव करता असो म्हूण हांव युट्यूबांनी पुराय पळोवन करता आशिल्लो मागीर सान आसतनाची आज्जय लागीं राबता आशिल्लो गॅस आनी पुरो ऑफ करचें अम्मा नातील टायमार आनी पुराय तशें हांव कुकींग करता आसता आशिल्लो रेग्युलरली स्कुला आसतना आतां सेकेंड BC हांव नेक्स्ट हांव तांतूची कंटिन्यू करता म्हण लेखलें कुकींग रिलेटेड कसले कोर्सीस डिग्री कसले घेवन तांतूची मुखार सुका म्हण लेखला नेक्स्ट रावंडाक हांव सिलेक्ट जाल्ला म्हण अम्मान म्हाका सांगतना म्हाका खुशी जाल्ल्या मागीर आतां हांवूय अम्माय सपोर्ट करता सांची कसो नेक्स्ट रावंडाक कसो पुराय कोर येता तसो पुराय थोडे थोडे म्हाका आयडियाज दिता सांची कुकिंगान कसो कोर येता तशी म्हाका मागीर अम्मा केलो पुराय टिप्स दिता म्हळ्यार म्हाका आमची गेल्यान रांदप तितलें येना विंगड पुराय रांदप येता आमची गेल्यान गेले तशी ताजी पुराय केलो टिप्स आनी पुराय अम्मा दिता आसतात म्हाका. सो पळेल नवे आमगेले आईचे कंटेस्टंट अनिरुद्ध हांगेल जर्नी पळोवन आमगेले आईच्या विक्षकांतू कोणी दादले मनशाक कुकिंगा इंट्रस्ट आसता जाल्यार तुमी हांकां इन्स्पिरेशन जावन घेवेत वेदिक कशी आमगेल यूथ ऑफ GSP तुमकां दिता. सो नेक्स्ट कंटेस्टंट कोण सेकंड राउंड सिलेक्ट जाला म्हूण कळका जाल्यार नेक्स्ट एपिसोडार राख्याची तुमगे नोटिफिकेशन यूट्यूबाचे फेसबुकाचे पुरो ऑन दवरला नवे ना जाल्यार इमिडिएटली ऑन करा ती खंयचे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज जाली कुडल्यार तुमकां पावता. धन्यवाद.